that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations, subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment. हे आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनिंग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रेजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. दिस इज अ इश्यू अबाउट मायनिंग बेल्ट अँड मायनिंग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर असलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यार भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इश्यू न्ही हो. तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना. एक वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. आयक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कशें कितें करूंक शकता. हां, आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर असले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. जाल्यार कसलें कंडिशन घाला. कंपनी आनी तेंच्या मदीं वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. ओके, एक वेळ तेंच्यांनी VRS घेवन गेले आसतले, आतां परत म्हणटलो तांकां घे. हे तेंचे वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. तेंचे जर डिस्प्यूट रिजॉल्व जावन आमचो पयलो प्रिफरन्स स्पीकर सर. There were 303 employees in that mine. And out of that, only 50% have been employed. 90% no. 90% no. Check कर. 154 are unemployed. काय problem नाही. ते पयर येयल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां. 50% are employed, not 90%. हे चेंज चेक कर. दे गोंयकारां प्रेफरन्स मेळपाक जाय. तेंगे इट्स नॉट रिजॉल्व. प्लीज रिजॉल्व. स्पीकर सर रिजॉल्व करता.